आणि असेच 5-6 महिने पुढे वयतले. पण झेडपीचे हे टर्मा भितर जी 5 वर्सां सिद्धार्थ बाबान जी केली तितून भितर खुबशी कामां जे हांवें पयलींच आमी एकमेका कडेन उलयल्ले की गटर बटर हे सगळी करपाचें ना. कितें करता जाल्यार लोकांक अर्पण करपाक जे लोकांक दिसता ते काम आमी करया. आनी म्हाका खात्री आसा आनी म्हाका एक सांगपाक बरें दिसता की सिद्धार्थ बाबान हे आख्खे आपणाच्या टर्मा भितर असलीच कामां घेवन फुडें गेल्ले आसा. आनी उरलेली 2-3 कामां जी आतां फुडें जातली ती सेम हेजी आसा. म्हणजे हे मतदारसंघात म्हणजे झेडपीचे आमदार आमचे कुचड्या मतदारसंघाचो एक आवडे भाग येना कित्याक आवडे पंचायत केपें पडटा. पूण सिद्धार्थाक ती झेडपी म्हूण लागता. शेळडे पंचायत आमचे आसोळडे पंचायत आनी आवडे पंचायत तिनूय वाठाराची कामां जी लोकांक दिसता तशें त्यांनी कामां केल्ली आसा म्हूण ताका आमी सगळ्यांनी म्हणून ताळयो वाडया. बंधू खऱ्यांनीच एक उमेद जाता या कामाचें आज उद्घाटन आमच्या आमदाराच्या हातीन जाल्लें आसा. पूण एक उमेद जाता की म्हाका याद जाता अजून आमी खंयचे तरी फंक्शनाक आयिल्ले आनी सुशांत बाबान भितर आमचें एक फंक्शन आसलें आनी त्या टायमार म्हाका दिसता सुशांत बाबान आमचे आमदार आसले त्या टायमार मांडले आमदारा कडेन की हो जे भायली जो पार्ट आसा जो आमचो जर तर ब्युटिफिकेशन जालो आनी जर तर टायल्स जाले आनी स्टेज एक जाली जाल्यार आमकां खऱ्यांनी एक बारीक गांवांत फंक्शन सुद्दां करपाक कितेंय जर तर फंक्शन आसत बारीक जाल्यार करपाक आमकां खऱ्यांनी एक मदत मेळटली. आनी ती आमदारा कडेन मागणी केल्ली आनी त्याच टायमार आमदारान म्हाका हांव थंय आसलो त्या आमदारान म्हणलें की हे तुगेले जिल्ला पंचायतींतल्यान जातले फंड्सांतल्यान जातले काय म्हणून विचारलें. म्हणटकीर हांवें त्या टायमार फंड्साचें थोडें प्रोविजन आसलें म्हणटकीर त्याच टायमार सांगलें की ते आमी काम हांव घेता म्हणून सांगलें. आनीक आमदाराचो एक सांगपाची एक उमेद की आमदाराचो जो ती उतर आसली ती तो एक विश्वास आसलो म्हाजेर की ते काम तूं ह्या जिल्ला पंचायतींतल्यान करून घे आनी करतलो हो एक विश्वास आसलो. त्या विश्वासा फाटल्यान आनीक आयज जितले मागीर कामाचो तो टायम जालो आनी आयज हें काम सगळें त्या विश्वासान म्हाका दिसता सगळ्याच्या विश्वासान आयज हें काम जावन पडलें आसा. आनी इनोग्रेशन जाता आसतना जे आज आमदारान विश्वास दवरलो आज सुशांत बाबान विश्वास दवरलो कमिटीन आनी गांवच्या सगळ्या लोकांनी विश्वास दवरलो तेजेर खंय तरी आयज आमी बरें काम हें आज दिवपाक पावले. तो सगळो श्रेय आज आमदार आमच्या पंचायत मेंबर आमची कमिटी आनी सगळ्या गांवकारांक वता कित्याक तुमचो खऱ्यांनी सहकार्य सदांच आसता आनी आसलो म्हणून म्हाका दिसता जिल्ला पंचायतीन इतली बरी कामां ही आयज आमी कितें थंय लोकां मदीं दिवपाक पावता. आज खऱ्यांनी एक उमेद आसता की आयज जिल्ला पंचायत इतली कामां करता हेजे फाटल्यान आनी खंयचोय हेतू ना पूण एकूच हेतू आसता की आमचो गांव आमी आमदारांनी सदांच आमी बसोन केन्ना उलयतात आनी जेन्ना कामां कितें करपाचें आसता तेन्ना एक सदांच उमेद आसता की आमदाराच्यान आमचे मदीं आमचे गांव आमचे भुरगे हेंच्या खातीर आमी कितें तरी करपाक शकतले कितें तरी केल्लें आसा आनी कितें तरी फुडाराक सुद्दां जे फंड्स येता ते बरे तरेन युटिलायज करपाक शकतले आनी युटिलायज करून गांवांक कितें बरें दिवपाक शकतले कारण त्या तरेन आमी सदांच प्रयत्न करीत आसता. बालभारती देवळा कडेन आमचे फुडलो तो ओपन जागा आशिल्लो ह्या जाग्यार आमकां एक डेव्हलपमेंट करून स्टेज आनी एक प्लॅटफॉर्म करपाची गरज आशिल्ली. आनी ज्या वेळार आमी देवूळ जेन्ना आमी ओपन केल्ले तेन्ना खुबशे भावीक हांगा येताले आनी खास करून जेन्ना महानगर बी आसतालो तेन्ना लोकांक हांगा एक प्रॉब्लम जातालो जेवण घेवपाक बी. सो ह्या विशयाचेर आमी आमचे आमदार आनीक जिल्ला पंचायत आमचे मेंबर श्री सिद्धार्थ बाब हांचे कडेन आमी उलयले आनीक डिसेंबराक आमी तशें उतर घातलें आनीक अवघ्या 6 म्हयन्या भितर तेणें हें काम करून दिल्ले बद्दल आमी तेजे आभारी आसात. आमचे आमदार त्याच बरोबर सिद्धार्थ बाब हाणें आमकां एक इंट्रस्ट घेवन आमकां इतली फास्ट हें काम करून दिल्ले बद्दल आमी देवस्थान कमिटी आनी तमाम जे गांवकरी आसात तांचे मार्फत तांकां आमकां धन्यवाद म्हणटात. आनीक तेज्या हाताच्यान ही श्री बालभारतीचे चरणी एक सेवा आमकां अर्पण जाली अशें आमी धरतात. आनीक तेंचे जे राजकीय जे कारकिर्दी आसा दोगांली आमदाराची आनी सिद्धार्थाची हातूंत आमकां हेज्याक बरें तांकां यश मेळचें आनी अशी सेवा करपाक तांकां देवान आरोग्यान यश दिवचें अशें आमकां